मोळ बाबा भयणीनो, दरती एक तरणाटी आवय आनी तिका देवाचो आनी क्रिस्ती धर्माचो चड मोग आसलो. तिका 5 वर्सांचो दानियल नांवाचो एक पूत आसलो आनी तो निकतोच इस्कॉलाक वचूंक लागलो. तो इस्कॉलांत गिन्यानान आनी जाणवायेन वाडटलो म्हूण दरती जाणा आसलें. देखून ताका देवाच्या मोगान आनी बागीवंतपणान वाडोवंक ती सोदताली. आपल्या पोरसांत आसलेल्या एक सुपुर्ल्या झाडांक पळोवन तिका मनाचो उजवाड आयलो. चड उदक घातल्यार झाड बावता, उणें उदक घातल्यार ती बावतात, चड वत पडल्यार ती सुकतात आनी उणें वत पडल्यार ती असक्त जातात. सो दरतीन आपल्या दानियलाक ह्या सुपुर्ल्या झाडां परी बागीवंतपणान वाडोवंक लागता. ल्हान ल्हान मागणी करूंक ती शिकयता. ताका जेजू विशीं काणयो सांगता, बरीं तत्वां शिकयता, दोतोनीक व्हरता, मोगाच्या बोगसोण्याच्या सेवेचे गुणांची वाट शिकयता. दानियल वाडत वाडत वेता आनी जें ताचे आवयन ताका शिकयलोलें त्या बागीवंतपणाचे वाटेर तो फुडें वेता. जरूय तो सोपूर्ण जायना तरूय बागीवंतपणान जोडलोलें बागीवंतपण ताका जायते फायद्याचें जाता. जायते पावटी कुमसाराक जावं अशें आमची पॅरिशीचे लोक मेळटा तेन्ना म्हणटा, फादर म्हजे भुरगे मिसा वचोंक सोदिना, भुरगो न्हिदोनच रावता. ल्हान भुरगो ना फादर, व्हडलो भुरगो आयकोचो ना. ल्हान आसतना तुमी ताका शिकोवंक ना इगोर्जेन व्हरोंक, मिसान वांटो घेवंक, घरा रोजार तेर्स करूंक, सांजचे रोजार करूंक, फामिली बाराबर शिकोवंक ना. व्हडले जाल्या उपरांत तो तुमचें आयकोचें ना. अशेंच एक थोडीं वर्सां पाद्रीगार ताच्या पॅरिशनाक मेळोंक गेलो आनी एका पॅरिशनाच्या घरान भितर सरलो आनी थंयसर एक ताका भुरगो तांबो नासतना मसाला केक खातालो तें दिसून आयलें. आरे ते कितले केक खायले तर तुवें ह्या आतां पर्यान? आनी ताणें म्हटलें, फादर 7. तर 7 साक्रामेंत आसात म्हणून जाणा मरे तूं? आनी पुरो खायल्या ते. आतां तो भुरग्यान म्हणलें, फादर तुका उगडास ना, देवान आमकां 10 मानामेंत दिल्यात. सगळीं घरान हांसूंक लागलीं. जे भुरग्यान खेळपणान जे कितें म्हटलोलें ताका खोल अर्थ आसा. जायते फावटी आमी क्रिस्तांव आमच्या साक्रामेंताक रेस्पेद दिता, मान दिता, पूण 10 मानामेंताक आमी परवा करिना, मान दिना, रेस्पेद दिना. आमचें क्रिस्ती जिवीत 4 खांब्यां वयर अवलंबून आसा. पयलो म्हणजे आमचो भावार्थ जो आमी परगोडटा, स्वत मानता आमी म्हणटा. दुसरो जावन आसा जो भावार्थ आमी साक्रामेंता वरवीं समोरवता. तिसरो खांबो जावन आसा भावार्थान आमी जे मांदामेंत आमच्या जिवितांत आपणायता आनी जियेता. आनी चवथो खांबो जावन आसा आमच्या बापाचेर मागण्याचेर आमी जिवीत जियेता. तर हे 10 मांदामेंत जे आमकां देवान दिल्या ते आमच्या क्रिस्ती जिविताक कायदे कशें दिवंक नात, पूण एक जिविताची चाल. सगळ्या जगभर संवसारान सगळ्या देशांनी तांचे कायदे ह्या 10 मांदामेंता वर बसयल्यात. आनी आमचें जिवीत
हे 10 मांदामेंत आमी जें पाळटा तेन्ना सुटकेचें जिवीत जाता. तर 10 मांदामेंत आमच्या क्रिस्ती जिविताक गरजेचें. पूण आमकां लोकांक आमी विचारल्यार तुमकां कितें जाय? आमकां स्वतंत्र जाय, सुटका जाय ते भाशेन आमकां जिवंक जाय. सो एका वर्सा इंडिपेंडन्स डेयाक एका फादरान एका ल्हान भुरग्याक चेडवाक विचारलें, आज शर्मावाक तुका हांवें कितें सांगलोलें जाय? वॉट थीम यू वॉन्ट मी टू propose for tomorrow's sermon? आनी तेणी म्हटलें, फादर आतां इंडिपेंडन्स डे तरी आमकां शर्मा सांगनाका, मातशें स्वतंत्र आमकां दवर. आनी हेच स्वतंत्रताय आमकां जावं जाणटे नेणटे तरणाटे स्वतंत्रायेचें जिवीत जिवंक आशेतात. पूण स्वतंत्रायेचें जिवीत कितें? तुका जाय तें करपाचें, तुजें मिंजाशी प्रमाणपण जियोवपाचें, दुसऱ्यांक मनसुबी दिवप ना, दुसऱ्यांचेर पांय दवरून वयर सरपाक, असलें जिवीत स्वतंत्रायेचें. जाय ते भाशेन जिवंक, ओर आमी आमच्या जिवितांतल्यान जावं आमच्या भावार्था वरवीं ह्या मांदामेंता वरवीं देव जिवीत, देवाची मनशां कशीं जिवंक आमकां जाय, गरजेचें. आमी मनशां खरी, पूण आमी मनजात ना. मनजाती पासून आमी आतां मनशां जाल्या, देवाचीं भुरगीं जाल्या. जायते जे आदले तेंपार घडटाले, एकामेकाक मारून, दुसऱ्यांचे पदभार करून, दुसऱ्यांचे जिवीत इबाडून जियेताले. आपुणूच व्हडलो इगो, हे जे जिवीत जियेले ते जायते वायट आदलें जिवीत नाशें जालां. आनी आमी आतां देवा भाशेन जावंक सोदता, दैवीक जिवीत, पवित्र आत्म्याचें जिवीत आमकां जिवंक कशी. तर आमी ती आदली मनशांनूय आतां आमी देवाची मनशां जावंक आमची खुशी. आनी देवाचें जिवीत जिवंक जाय जाल्यार हे 10 मांदामेंत आमी पाळूंक फावो. आनी ते 10 मांदामेंत म्हणजे कितें? पयलो मांदामेंत एकाच देवाचो मोग करचो आनी पेल्याचो मोग करचो. जसो तूं तुजो मोग करताय तसो पेल्याचो मोग करचो. आजची विशय जावन आसा, बालपण पवित्र दवरुया, समूर्त बोरवाशान पाळुया. तो पवित्र बालपणाचो दीस वो भुरग्यां खातीर मिस्योनारी दीस पापसाहेब पायस दे 12वो हाणें 1950 वर्साक स्थापलो. आनी ह्या दिसाचो हेतू म्हणल्यार भुरग्यांनी जेजूची पाटलांवदारां कशीं आपले मिस्योनारी कार्य वेव्हारांत घालून मिस्योनारी वाटांनी आसलेल्या भुरग्यां पासत मागणें करप आनी तांकां जाता तितलो आदार दिवप. तर आयच्या दिसाची वाचपां आनी आयच्या सेवा धर्मांचो विशय बालपण पवित्र दवरुया, समूर्त बारवशान पाळुया. हे मनांत दवरून कांय मुद्दे आमचे नियाळून घेवया. हांव तुमकां सत सांगतां, तुमचें मन बदल्ल्या बगर आनी तुमी नव्यान धाकटुल्या भुरग्यां वरी जाल्या शिवाय तुमी स्वर्गा राज्यांत भितर सरची नात. मॅथ्यू 18. जेजू आमकां भुरग्यां परी जावंक आपयता. चायल्ड लायक, नॉट चायल्डिश. चायल्डिश म्हणजे वायट जिवीत जिवंक, म्हणजे आमी इंग्लिशीन नॉटी चायल्ड म्हणटा. चायल्ड लायक म्हणजे कितें? आमकां जसो आमच्या आवय बापायचेर आमकां बावार्थ आसा तसो आमी देवाचेर बावार्थ दवरता. आनी देवाचेर बावार्थ दवरून आमी जिवीत जियेता तेन्ना देव आमकां साडिना.
बसायला मोरो पर्यंत हांव तुमच्या बरोबर आसतलो. सो अर्थ म्हणल्यार जे परी एक भुरगें आपल्या आवय बापाय सवय वागता तेच परी एका क्रिस्ती भावार्थ्यान देवा सरशें वागूंक गरज. दुसरें देवाचेर पातयेवप. एक ल्हान भुरग्यान आपल्या आवय बापायक पातयेता कित्याक आपलो आवय बापूय आपणाक सदांच राखता आनी सांबाळटा म्हूण तें भुरगें जाणा. आनी आपलो आवय बापूय आपणाक केन्नाच वायट करिना आनी वायट जावंक दिवचो ना म्हूण भुरग्याक बरवासो आसा. तेच परी जेजूचे पाटलावदारा आनी देव बापा मदें एक बापूय भुरग्याचे संबंद आनी सोयरीगत आसूंक गरज. सुखान तशें दुखान, पिडेन तशें भलायकेन देव आमचो बाप. तो आमकां साडिना आनी सोडिना म्हूण आमकां बरवासाचो गरज. देवाचें उतर पाळूंक जाय. एक ल्हान भुरगें परक्यांचें वो अनवळखी मनशाचें उतर आयकोचें ना, पूण आपल्या आवय बापायचें उतर आयकता. कांय पावटी आपलो आवय बापूय आपल्याक सांगता तें भुरग्याक मानवचें ना, पूण तीं सांगतात तें आपल्याक आतां आनी फुडाराक फायद्याचें म्हूण भुरगें मानून घेता आनी तांच्या उतरा प्रमाणें जिवंक वावुरता. देवान आमकां जेजू वरवीं आपल्या उतराची उक्तावणी केल्या. देवाच्या उतरा प्रमाणें जिवप न्हय एक जाय जाल्यार पूण एक जबाबदारी. क्रिस्ती समूर्त नवेपणें जिवोवप. सो आयचो विशय आमकां समूर्त बरवाश्यान पाळूंक उलो करता. आयच्या दिसा तिनूय वाचपांनी देवाच्या जाणव्याये विशीं आमकां शिकवण मेळटा. जुदेवांचे धर्मीक वडील कायद्यांचे गुलाम जालोले. देवान मोइजेसाक वरवीं 10 कायदे दिलोले, पूण काळ बळोंडल्या उपरांत आनीक 613 कायदे फारिजेवांनी लोकांचेर घातले. जेजू फारिजेवांक आनी धर्मशास्त्रांक धोंगी म्हणटालो, कित्याक लोकांक ते कायदे पाळूंक लायताले पूण आपूण ते पाळिनासले. आनी कायदे देवाचे न्हय, आपुणूच व्हडली दुसऱ्यांची दादागिरी करूंक कायदे काडटाले. सो जुदेव लोकूय चिंतालो की कायदे बारीकसाणेन पाळिना जाल्यार देव तांकां खास्त लायतलो म्हूण. जेन्ना जेजू कायद्या विशीं नवी शिकवण दिता तेन्ना फारिजेव आनी धर्मशास्त्री देव निंदा करता म्हूण ते जेजूचेर गाराणें घालतात. पूण जेजू कायद्या बाबतींत कांयच बदलूंक वो नाटक करूंक येवंक ना. एक अक्षर सुद्दां पुसून काडूंक येवंक ना. पूण कायदे सोपूर्णायक पावूंक तो आयलोलो. आदले आनी पोरणें हांचे मदें अंतर आमी करूंक गरज. धर्मांत जें पोरणें आसा तें आमी चिरूल नाटक करूंक गरज, पूण जें कितें धर्मांत आदलें आसा ताका आधुनीक काळाक सोंपता ते परी नवेंपण दिवंक गरज. हे वरवीं धर्माचे समोर्तीचो आदलो सार आमी बदलची नात, पूण तोच सार नव्या रुपान समजूंक आनी आपणावंक आमी वावुरतल्या. आनी होच नवसरणेचो वावर दुसरे वातिकान विश्वसभेन सुरू केलेलो आनी आदल्या भावार्थ्याच्या स्वतांक आनी शिकवणेक नवो आकार दिलोलो. त्याच बरमाशान आमी फुडें वचूंक गरज आनी समूर्त न्हय फकत पाडूंक, पूण आधुनीक काळाक सोंपता ते परी ती आमी जियोवंक गरज. देवाच्या मोगान पेल्याच्या मोगान आमी हे समूर्त आमच्या जिवितांत आपणावंक आनी पाळूंक फावो. जेजू भुरग्यांक धांवडावून दिनासलो. म्हणटालो भुरग्यांक म्हजे सरशी येवंक दियात, तांकां आडाय नाकात, कित्याक सर्गींचें राज असल्यांचें. दर एक आवय बापूय आपल्या भुरग्याच्या भावार्थाचे वाडी बाबतींत आपल्या लग्ना दिसा आनी भुरग्याच्या बावतिजमा दिसा जबाबदारी घेतात आनी बासावणी करतात. जेजू परी आनी जिविताचो अनुभव हातांत
हातूंत दोरेतीन दानियेलाक बागीवंतपणान वाडोवंक आदार दिलो. तेच परी आमी सगळ्यांनी आमच्या भुरग्यांच्या बागीवंतपणा खातीर वावरूंक गरज. जावं आवय बापूय, जावं पदोन मदोन, जावं गोरच्यांनी, जावं समुदायांनी, जावं फिरगोजेंतल्या याज्ञिकांनी, जावं देव संदेशकारांनी, कॅटेकिस्ट आदी जोण एकल्यान भुरग्या सवय आपले कार्य जबाबदारीन पाळूंक गरज. सो भुरगीं पळयता आवय बापूयक कशे भाशेन ती जिवेत जियेतात. जेन्ना ती मागणी करतात भुरगीं मागणी करूंक फुडें सरतात. जेन्ना आवय बापूय इगर्जेन वेता तांकां तांच्या बरोबर व्हरता, तांकांय गोड लागता इगर्जेन वचोंक, मिसांत वांटो घेवंक, देवाचें जिवीत आपणावंक. आनी हे देव संदेशकारूय भुरग्यांक बावळतान वाडयतात. दोतोन जावन आसा बावळताची वाड. आनी देव संदेशकारां भुरग्यांक न्हय फकत संस्कार घेवंक तयार करतात, पूण पुराय बावळताची वाड जावंक आदारवंत जातात. भुरग्यां भाशेन जावंक आनी आमी वावरुया, समोर्थ नवेपणान जिवंक पावलां मारुया आनी आमच्या भुरग्यांक बावळतान वाडोवंक आदार दिवया.